देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 24 37-42. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हजें वोन आपल्या बापायचो व आवयचो ओदीक मोग करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजें वोन आपल्या पुताचो व धुवेचो ओदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव होगडायतलो, आनी म्हजे पासून आपलो जीव होगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्यांक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशांक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजूचो शीस कोण? जो मनीस संवसारांतल्या मनशां वयर देवाक आपल्या काळजांत जागो दिता तो, आनी आपलो बावार्थ सांबाळटा तो. तशेंच बावार्थाचेर आड वेतोल्यांचेर झुजता तो मनीस जेजूचो शीस. देवान आमकां कार्य दिलां जेजूचें शुभ वर्तमान व बरी खबर पोरगोटूंक. ह्या वावरांत आमी पिडापीड आनी दुमाळो सोंसचो पडटा त्या वेळार देवाक विस्वाशी रावंक बावार्थ सांडिनासतना बावार्था खातीर मरूंक तयार आसूंक जाय. आमेन.